म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, खूब लोक म्हाका अशें म्हणटात, फादर तुजे बरोबर आमकां वेळ सारूंक बरें लागता. कित्याक लागून? कित्याक हांव तें म्हाका सांगता तितलें आयकतां. आनी कित्याक लागून आयकतां? तुमी कितें सांगतात तें हांव सगळें जेजू सवें दवरतां. तें म्हजेशी दवरना, तें जेजूशी दवरलें की ना मागीर जेजू तुमकां पेकोवणी दिता. तुमी सांगलां तितलें जेजूच्या ताब्यांत केलें, जेजू सवें तुमकां हांव एकवटोन दवरतां. जशे भशेन हांवें तुमकां सांगलां, हें म्हाका उतर देवान दिल्लें. खूब वर्सां आदीं म्हजे सवें रिगून राव आनी हांवूय तुजे सवें रिगून रावतां. तो प्रत्येक सुस्कारान म्हजे सवें रिगून रावता, हांव ताचे सवें रिगून रावतां सुस्कार भायर सोडटना. हें म्हजी सवें केलें की ना, हें आतां तुमचेय सवें मागणें करूंक जाता. कित्याक तुमी म्हाका सांगतात तेन्ना तुमचें सगळें जेजूच्या ताब्यांत कोत्ता. जेजू मागीर तुमकां भरून काडटा आपल्या जिवितान. आनी हाका लागून एक कारण जावन आसा, तुमकां बरें दिसता कित्याक तुमकां पेकोवणी मेवता. दुसरे पावंड्याची पेकोवणी अशी आसा, तुमी सांगलां तें हांव सगळें आयकतां आनी तुमकां सगळें तें सांगता. तुवें म्हाका हें सांगलांय म्हणून. आनी मागीर ती वजाप जातात, अरे तुवें सगळें म्हजें आयकलें म्हणून. तितलेंच न्हय, त्या तुमच्या चिंतनांक आनी भावनांक लागून तुमचे मदें कसली भावना उत्पन्न जातात तीय बी हांव तुमकां सांगतां. मागीर तुमी चिंतूंक पडटात, वय तशें घडटा म्हजें सवें. आनी अशें घडलें की ना जेजू तुमकां पेकोवणी दिता. पूण तुमी हाजीर आसात की ना? खूब पाटी तुमी हाजीर नात. पळयात आतां कितलीं जाणां तुमी कुमसाराक वेतात, कुमसार कोतात, पूण आदलीं पातकां आजून तुमी विसरोंक ना. कशीं ती? जेजूक दिलें म्हणटच तें सगळें काबार जाता. तो आमचें उतर आयकता, आमकां सुटका दिता. पूण तुमी तुमकां दिवंक ना सुटका. तेंच घेवन बसल्यात, तेंच आसा आमचे मदें. हातून आमकां सुटका मेळोंक ना. तुमी देवाचें उतर आयकनात. आनी देवाचें उतर कितलें आमी आयकता, पूण हिचें म्हणून उतर तुमी आयकलां आनी तें पाळलां? कांय पाळ्ळें ना, बेश्टें वयले वयरूच. हाका लागून आमचे मदें कांय बदल घडोना. देंवचार एकदम खुशाल आहा. कित्याक वचात तुमी मिसाक वचात, करात देवस्पण, पूण तुमी आहात थंयच आसात. तो खुशाल आसा कित्याक आमचे मदें कांय बदल घडोना. ताका लागून जेजून एक आमकां वपार सांगली न्हय, बी पेत्ता तो, हिंचोर पडटा तें बी. आमी कसली म्हणून जमीण, देवाचें उतर आमी पत्करता आनी तें किल्लोंक आमी ताका संदी दिता, सहकार कोत्ता. नाजाल्यार हें सगलें निर्फळ म्हजे भयणीनो आनी भावनो. तर आयज आमी सायबान म्हणजे गोंयच्या सायबान हिंचें उतर आयकलें. सांत इनासान ताका सांगलेलें, हो सगलो संवसार जोडलोय आनी तुजो आत्मो तुवें वगडायलोय जाल्यार कसलो आदाव तुका. हें ताणें आयकल्या उपरांत रोगडोच ताणें ताका नाकारलो आनी हें उतर म्हाका आयकूंक नाका म्हणून ताणें सांगलें. पूण 2-3 वर्सां जाता म्हणसर जितले फाटी तो ताका इनासाक पळयतालो तो पोवतालो, मागीर तें ताचें सवें रुजूंक लागलें. आनी ताणें मागीर ताका विचारलें, अरे तूं म्हाका कितें म्हणून सांगता, कित्याक लागून सांगताय? आतां ताचें मन उक्तें जालें आनी ताणें देवाचें उतर पत्करलें आनी ताका लागून येदो व्हडलो सांत जावंक पावलो. आयज देव ताचें सवें इतलीं उतरां आमचें सवें उलयता, पूण आमी ती आयकोंक ना. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयकोपाक आमी कितें तरी करूंक जाय. पयले सुवातेर जीं चिंतनां आनी भावना आमचे मदें बोगोर घुंवतात ती आमी काडूंक जाय. आमच्यान काडूंक जायना. आमच्यान फकत जेजूक उलो मारूंक जाता, सायबा ही सगळीं चिंतनां भावना आसात न्हय, ती तुज्या नांवान तुजेरूच जोडटा. मागीर तो कितें करता, तें सगलें पुसून उडयता. ताका सांगलें की ना, ताणें कितें सांगलां आमकां, मागात म्हणजे तुमकां मेळटलें.
मागलें की रोखडेंच तो आमकां दिता. पूण आमी तें घेवपाक ना तयार. कित्याक आमी आमच्याच वस्तीन आसा. तो कितें सांगता कितें कोत्ता बिलकूल तयार ना. आमच्या घरादारांनीच पळयात तुमी, आमी एकामेकाक तो हाजीर आसा. कितले पाटी तेंच जोरयतात आमी, आनी ती आमकां संय पडलेली आसा. आमी खरेपणी जिवी ना, मेलेली आसा. कित्याक पातकान आमी जियेता, आपलेपणान आमी जियेता. हें सगळें सोडून दिवया आनी जेजूच्या एकवटान रावया. आयज खूब सांगलां, पूण इतलें पुरो आमकां. इतलेंच आमी दवरया. प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना जेजू 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 म्हणून तुमचे भितर आहा तितलें भायर काडात. जेजू तुमचें सगळें येता, ताचें नवें जिवीत आमकां मेळटा. देव तो ताणें आमकां रचल्या आनी बोगोत तो रचीत आसा आनी आमकां खरें सांदे ताचें करीत आसा. तें करच्याक आमी सगळीं जाणां आतां अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी स्विकारया, आमंत्रण दिवया. जेजू, म्हजी कूड तुजीच, तूंच ती चलयताय. तुजें सगळें आमची सगळीं चिंतनां भावना चाल आठवणी आसा तितलेंय दवरता. सुस्कार भायर सुट्टना जेजू 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 म्हणून भितर आहा तितलें पिळून भायर काडया. जेजूचें दवरलें रोखडेंच तो नितळ कोत्ता आनी ताच्या जिवितान आमकां भरून काडटा. हें ताच्या जिविताक आमी हाजीर जावया. आमी आपलेपणांतूच आसा, ताका लागून आमकां कांयच बदल जायना. आतां जातलो. जेजू सगळें हे भाशेन रातची 5 मिनट, सकाळची 5 मिनट कोंत घेयात आनी प्रत्येक मणीचेर तुमी जेजूच्या एकवटान रावात. तुमकां हांवें शिकयलां आनी सदांच शिकयता तें तुमी पत्करात. आनी जेजूचें उतर तुमचें सगळें रिगून तुमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकें जावंक लागतल्यात. आमेन.